दिसभराच्या विसवा उपरांत पावसाचो परत नेट। भारतीय हवामान खात्याचो गोंयाक 18 आनी 19 जुलयाक परत रेड अलर्ट। सीजनल पावस 93 इंच पार, सरासरी परस 52% मायज। अरिश्टकालीन यंत्रणेची लोकांक शिटकावणी। पावसान फूग मारून झाडां पडप, पालसणां, घरांचे पारे कोसळप गोंयभर चालूच। हवामान खात्यान 18 आनी 19 तारखेर गोंयाक रेड अलर्ट दिला, जाल्यार 20 ते 22 जुलय मेरेन ऑरेंज। आपतकालीन यंत्रणेन लोकांक सादूर रावपाक सांगला। गरजेशिवाय भायर सरचे न्हय म्हूण शिटकावणी। मजगती MES कॉलेजीचे नेटान पडपी पावसाक लागून बरेंच लुकसाण जाला। कॉलेजीचो कांय भाग कोसळपाच्या वांगडाच कितलीशींच झाडां, लायटीचो खांबो हुमटून हालींच बांदिल्ल्या शेडीचेर पडला। कोणे फर्मागुडयेर सकाळी चलत्या गाडयेचेर झाड उमटून पडले। देवादयेन गाडी चलोवप्याक कसलीच दुखापत जावंक ना, मात बरोच वेळ येरादारी आडखळून उरली। फोंड्या पुलीस स्टेशना सामकार आशिल्ल्या माउंट कार्मेल चर्चीच्या वण्टीचो भाग कोसळ्ळो। केरी खेडेच्यान सावयवेऱ्या वचपी रस्त्याचो भाग कोसळ्ळो। रस्तो येरादारी खातीर बंद केला। फातोड्ड्या घर कोसळपाच्या घडणुकेच्या फकत एका दिसा उपरांत मार्ले फातोड्ड्या बेरेस्तारा परतून पालसाण कोसळून रायेश हावसिंग सोसायटीच्या 3 फ्लॅटांचें लुकसाण जालें। कसलीच दुखापत ना। वेळगे सुर्ला तारमठ साखळे मेन रोडार झाड कोसळून लायटीच्यो वायरी तुटल्यो। पारोड्या रस्त्याचेर उदक भरिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती आयल्या। कोलवाळे एका पोरण्या घराची वणत फूग मारिल्ल्यान कोसळ्ळी। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।